माये मोगाचो नमस्कार. गोमंतक टीव्ही वतीन बाळोक जल्मला हे कार्यावळीक तुमकां उर्बेवरीत येवकार. इश्टानो, हांव ग्वादलूप डायस आनी म्हजे सांगाता कॅमेरामॅन भीमा. आमी आयल्यात नवे फिरगेचेंत जेजूस मारी जुजे इगर्जेंत. तुमकां खबर आसतली, नातलां हो फक्त बायलो देखावो न्हय, नखेत्राचो उजवाड आनी नातलाचें झाड हाचे परसूय नातलांची काणी खूब वेगळी आसा. ही काणी धार्मीक नदरेंतल्यान फुडें व्हरूंक आज आमी आयल्यांत फादर विटल मिरांदा हांचे कडेन, जे हांगा पॅरिश प्रिस्ट म्हणून वावुरतात. चलात तर नाताला विशीं तांचें मत जाणून घेवया. नमस्कार. फादर, नातलांच्या समयार आदवेंत काळाच्या पयल्या आयताराक धरून निमण्या आयतारा मेरेन आमी कांय वाती पेटयतात इगर्जेंत. त्या विशीं आमकां जर तुमी थोडी भोव म्हायती दिल्ली जाल्यार खूब व्हड जातलें. आनी तशेंच तुमी नातलां समयार गोमंतक टीव्हीच्या दर्शकांक संदेश दिवचो अशी आमची नमळायेची मागणी. कसली वस्त करतलो जाल्यार पयली स्वाती तयारी आसता आनी आमकां ही 4 आयतारांची एके भाशेन तयारी. 4 वाती पेटोवप म्हणजे बरवसो, शांती, मोग आनी हातूंतल्यान आमी एक आयताराक एक वात पेटोवन दाखयता, बाबा हांव बरवसाचो मनीस जातलो, हांव शांतीचो मनीस जातलो, मोगाचो मनीस जातलो. आनी हातूंतल्यान एक आयतारा देव आमकां एके भाशेन तयार करता जेजूच्या जल्माचे परबेक. म्हणटकूच एक वात एक आमकां बरवसो खुणायता. आमकां तुमी नातलां निमतान एक संदेश दिवंक शकतात? नातालांची परब म्हाका दिसता आमचीच धर्माची न्हू, आख्खो संवसार खुशाल. अशी बारीक पळोवंक वचत जाल्यार कोणाच्याय आमचो जल्म दीस आहा जाल्यार ताका आमी वळखता, ताका आमी बरें करता, गिफ्ट घेवन वेता. अशेंच मनांत एक प्रश्न कसो येता, हे जेजूक हांवें पळोवंक ना, तुवें पळोवंक ना, कोणेंय पळोवंक ना, 2025 वर्सां फावटी जल्मल्लो त्या मनशाची आमकां कित्याक मोग काय? आमी पळोवंक पर्यंत ना ताका, पूण ताचो संदेश एकूच, ज्या मनशान ह्या संवसारान मोग दिल्लो त्या मोगाक आमी एके भाशेन तयार जाता. ज्या मनशाक आमी पळोवंक ना पूण ताणें आमकां मोग दिलो. म्हणटकूच नातालांचे परबे समयार आमकां एकूच जेजूची शिकवण कशी, हांवें तुका पळोवंक ना, तूं म्हाका मेळूंक ना, जेजू म्हणटा, पूण तुका दिश्टी पडटा तो भाव, तुजो घोव, तुजी भयण, तुजी शेजारी, ताका तो तुवें मोग दिलो. ही जावन आसा व्हडली खुशालकाय. आनी हाकाच लागून देवान जेजूक ह्या संवसारान धाडलो. फक्त मोग करतल्यांकच न्हय, तूं ज्या बरें करिना वा तुका मानूंक जायना त्या मनशाक तुवें अदीक लागीं हाडूंक. आनी हाकाच लागून एक परंपरा कशी आसा आमच्या गोंयांत, नातालांचे परबे समयार आमी कितें करता, खाणां दिता. आनी तें जाल्यार चडशें खाणां स्वीट्स. आनी ताचो अर्थ तितलोच, म्हजे मदें तुजे मदें शेजाऱ्या मदें कितेंय तरी तुटलां, संबंद बरें ना, जेजूच्या जल्माची परब आमकां एक संदी, बाबा ह्यो खावपाच्यो गोड वस्तू तुका दिता आनी जें कितें आमचे मदें तुटलेले संबंद ह्या खाणा वरवीं परतून. थोडे फावटी आमी कितें करता, घराक शेजारी आहा ताका दिवचे सुवातेर आमी हें खाणां घेवन पयस पावता, पूण ताचो शेवट तो न्हू, पयलो शेजारी. आनी हें तर आमी केलें, हाका लागून ते खाणां वस्तू आमी कितली तयारी करता आनी ते खाणां आमी करूंक आमी कितली वावुरता. म्हणटकूच होय खाणाचो होय जावन आसा एक संदेश, बाबा आमचे मदें कितें तुटलां, बंद जालां तें आमी परतून नव्यान हाडूंक, हेंवूय आमकां एका भाशेन उलो. एकदम बेस बरो संदेश तुमी दिल्लो आसा. म्हणजे तुमच्या विचारांतल्यान म्हाका इतलें तरी जाणवलें की जेन्ना आमचे मदीं मोग आनी एकवट आसतलो तेन्ना खऱ्यांनीच स्वर्ग धर्तरेर देंवन येतलो. फादर, तुमकां गोमंतक टीव्ही वतीन उर्बेवरीत नातालांची परबी भेटयता. तुमी दिल्ल्या वेळा खातीर देव बरें करूं. तुमकांय देव बरें करूं. आनी तुमच्या बऱ्या वावराचेर गोमंतक टीव्हीकूय एके भाशेन बरो हे सावंड येता आनी तेच जेजून तुमचेर आनी ह्या तांच्या चॅनलाचेरूय आपलो आशिर्वाद घालूं. देव बरें करूं. इश्टानो, गोमंतक टीव्हीन तुमचे खातीर खास करून आयोजीत केल्ली बाळोक जल्मला हे कार्यावळीचो भाग आतां हांगा सोंपता. परत एक पावट मेळुया
हेच उमेदीर गोमंतक टीव्हीर. देव बरें करूं.